नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो मोयराचो आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी। राजकी फुडाऱ्या सयत हेर मानेस्तांनी ओंपली आर्गां। मनोहर पर्रीकरान नव्या गोंयची बुन्याद घाली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें विधान। शिरगांवची मायनिंग डंप अजूनय धुमशेता। खण खात्यान आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान करची तपासणी, थळाव्या लोकांची मागणी। गोंयभर आयज जाली प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळ। लोकांनी मंत्र्या समकार मांडले तांचे प्रश्न। समस्या सुटावे करपाचे मंत्र्यांनी दिली आश्वासनां। शेतकी मंत्री रवी नायकान पणजेच्या सिव्हिल सप्लायच्या गुदामाक अचकीत भेट दिल्या उपरांत कर्मचारी गैरहजर आशिल्ल्याचे आयले मंत्र्याच्या नदरे। बेशिस्तपणा खपोवन घेवचो ना, मंत्र्यान दिली ताकीद। वाळपय शिगमोत्सवात सावी गांवस ह्या ल्हान चलयेन गणभेस सर्तींतल्यान म्हादय वाचोवपाचो दिलो संदेश। आनी सरकाराक परवडनाशिल्ले महामंडळां बंद करपाचो सरकाराचो सल्ला विचार। फलोत्पादन महामंडळाचोय आस्पाव। आतां खबरो विस्तारान। भारताच्या आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी। आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे पुण्यतिथी निमतान मिरामाराक हांचे समाधीचेर फुलां ओंपून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपलीं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री बाबूश बोन्सेरात, उत्पल पर्रीकर आनी हेर मानेस्तांनी आदरांजली दिली। मनोहर भाईंच्यो पोरण्यो यादी परमळीत जावच्यो म्हणून तांच्या राजकीय आनी सामाजीक खिणांचें प्रदर्शन केल्लें। मुळाव्या सुविधांची उदरगत आनी समाजीक येवजण्यां खातीर सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर सदांच यादीत उरतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आणि त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ह्या नात्यान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमच्या पणजेचे आमदार आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश बोन्सेरात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, बाकीचे मनोहर भाईंचे सगळे हितचिंतक, त्यांचे चाहते घरचे, हे सगळे श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाक दर वर्सा प्रमाणे हांगासर येता। तांच्यांनी खास करून फोटोग्राफर एसोसिएशनचे खूप खूप अभिनंदन। तेंच्यांनी पोरण्यो यादी ज्यो आसा त्यो उजळयल्यो। तेंच्यांनी सगळे फोटोग्राफ्स एक लावन परत एकदा आमकां भाईच्या कामाची सगळी याद करून दिली। विशेष करून आमचो GSIDC स्टाफ, त्या GSIDCन हे बिल्डींग हे पुराय स्मृतिस्थ पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर स्मृतिस्थल कन्स्ट्रक्ट केला। सगळ्यात भाई पयलो चेअरमॅन आशिल्लो GSIDCचो आनी ती याद करून आज सगळे फुलांचे डेकोरेशन म्हण बाकीचे सगळे ही वेवस्था जी GSIDC पळयता तांचेय बी आयच्या दिसाक खूब अभिनंदन। आणि परत एकदा मनोहर भाईच्या सगळ्या कामाची याद करता आणि सातत्यान मनोहर भाई तांच्या कामाच्या रूपात आमी तशें म्हणटा की इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द गोवा, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा जेका म्हणटा की मागीर तो अटल सेतू आसूनी, जुवारी ब्रिज आसूनी किंवा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तो फावंडेशन स्टोन आसूनी, प्रोजेक्ट जरी आता कंप्लीट झाला, विजन हे त्यांचे आशिल्ले, तांच्यांनी फावंडेशन करून घातलेले। निश्चितरित्या बऱ्यापैकी गांवांतल्यान वेगवेगळे पूल हाज्या खातीर मनोहर भाई सदांच लोकांक याद उरले वयतले। दिवचल तालुक्यातल्या शिरगांव गावात लोकवस्तीक लागून आशिल्ल्या मायनिंग डंपांतल्यान उज्याच्यो ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरपाचो प्रकार चालू आसा। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। श्री लयराई देवीच्या देवळाक लागून पंचायत कार्यालया फाटल्यान आशिल्ल्या मायनिंग डंपाचेर ही अजापाची घडणूक पळोवपाक मेळटा। सुमार 2 म्हयन्यांसावन हो प्रकार चालू आसा। हो प्रकार नेमको कित्याक लागून घडटा ते विशीं गूढ निर्माण जाला। ज्वाला आनी धुंवर भायर सरतकीच गांवभर रसायना सारको उग्र वास पातळटा अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। खण खातें ना जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकाराची दखल घेवन नेमके कारण स्पश्ट करचें आनी लोकांचें रक्षण करचें अशी मागणी आदलो सरपंच बाबूचो गांवकार तशेंच पंच सूर्यकांत पालनी हांणी केल्या।
शिरगाव चौगुल्याची पहिलीची मायन असली, आता ती ऑक्शनाक साळगांवकारां नेल्या. तर एक पीठ आसा, पंचायतीच्या फाटल्यान एक बरो पीठ आहा व्हडलो उदकाचो, आणि त्या पिठाच्या वयल्यान जो डंप आसा तो आयज तो डंप जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयने जाले पोंदसून पेटात आहा. ताका सारको धुंवर येता वयर, आणि ताचो वास असो येता उग्र की हवेत प्रदूषण सुरू जाता. गांवांत सुद्दां लोकांक खूब वास येता, तो देवळां मेरेन येता, आमच्या घरा मेरेन येता. आणि आमी खूब जाणांनी येवन हांगा पळयलां, गांवांच्या लोकांनी पळयला, लोकांनी व्हिडिओ केल्या, आणि ते आतां कितें बाबा एक्झॅक्ट कितें जाता तें कोणाकूच कांय खबर ना, आनी कित्या खातीर जाता तो. हेचो दुश्परिणाम फाल्यां आमच्या गांवांकूय जावंक शकता किंवा आमच्या लोकांकूय जावंक शकता. पण हेचे जावचें न्हू म्हणून आमी प्रयत्न करता. कोणाक तरी पोल्युशन बोर्डाक दाखयला हाडून, तेंच्यांनी अजून काय ते सॅम्पल बिंपल घेवन गेल्या. आतां हांगा तर रावलो जाल्यार वास तेचो असो मारता की तो कितें तरी जळटा भितूनसून, आनी तो धुंवर येता, उजो दिसता, आनी अशा पद्दतीन हो तो डंप आसा हो जळटा. आनी हेची ह्या आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान किंवा पोल्युशन बोर्डान हेचेर पाहणी करची, आणि हेच्या पासून जो धोका आहा जाल्यार गांवांक तेच्या पासून आमचें संरक्षण करचें. हो जो हे पेट्टा पळय ज्वाला, ती जवळ जवळ 2 म्हयने जाले, आनी हेचो वास इतलो प्रखर, जो कॅमिकल आहा पळय तसो वास येता, आनी जवळ जवळ अर्ध्या गांवांक हेचो वास येता. हे आमी हेका पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेन केल्या उपरांत पोल्युशन बोर्डाचो मनीस आनी मायन एंड जिओलॉजिस्ट येवन तेंच्यांनी सॅम्पल येला. सॅम्पल व्हरून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें 10 ते 15 दिसांनी रिपोर्ट दिता म्हणून, पूण अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट काय गावंक ना. आतां सद्या तुमकां खबर आहा अख्ख्या गोंयान हे सगळ्याक उजो पेट्टा, आनी सगळे हे प्रकरणां चालू आहा. रानां जळटा, शेतां जळटा, काजी जळटा. तसोच हो प्रकार असो जावंक शकता. हेचो ह्या गांवांक कितें भयंकर हेचो परिणाम जावन लोकांक हे कितें बरें वायट जावंक शकता. तेन्ना हांव मागता की हेचो पोल्युशन बोर्डान कितें आहा सखोल अभ्यास करचो, आनी हे कित्याक लागून ही आतां ज्वाला जी पेट्टा ही वयर ना, ही ज्वाला पालोवपाचो सुद्दां उदक बिदक घालून कोण प्रयत्न केलो म्हणून तसो ना तो. ती सामकी पोना खोल हितूरसून पिठान आहा पळय तूं पोंदसून येता, आनी हो धुंवर जो आहा तो सामको हानिकारक आहा. हेच्या पासून आमच्या गांवांक धोको जावंक शकता. प्रशासन तुमच्या दारी उपक्रमाखाला आयज केपें जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केपें तालुक्यांतल्या लोकांच्यो कागाळी आनी प्रश्न समजून घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कार्यकाळाक 9 वर्सां जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळाक 4 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे फाटभुंयेर ही कार्यावळ गोंयभर जाली. केपेंतल्या ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत केपें मतदारसंघातलो आमदार एल्टन डिकोस्टा, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हाजीर आशिल्ले. केपें तालुक्यांतल्या लोकांचे प्रश्न समजून घेवन संबंधीत अधिकाऱ्यांक ते सुटावे करपाचो आदेश दिला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रशासन तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाक सकाळी सुरवात केली, आणि 3 वरां जावन हांव कंटिन्युअसली लोकांक आयकत आसा. म्हणजे हांवें भाशण केल्या उपरांत हांव कंटिन्युअसली लोकांक आयकता. एक उदकाचो इशू कंटिन्युअसली आसा, बट बाकीचे ल्हानसान इशू जे आसा पळय न्ही, म्हणजे डिसिल्टिंग ऑफ रिवर लोकांनीच करून दवरलेले आहा. बाकीचे रस्त्याचे उदकाचे जे ल्हान ल्हान थोडेशे इशू आसा, थोडे घरांचे इशू आसा, हे डिस्प्यूट बिटवीन एमॉंग्स देमसेल्फ, तांच्या फॅमिली मेंबरांच्या मदींच आसलेल्यो झगड्यो, म्हणून ताका दुसरो नंबर मेळना, म्हणून ताका कनेक्शन मेळना. कोणाचो रस्तो आडयला जाल्यार 2 जाणांच्या प्रॉपर्टींतल्यो झगड्यो, म्हणून तांचो रस्तो आडयल्लो आसा. सरकारा कडेन पेंडींग आसलेले, नो डावट हांव अशें म्हणटा, सरकारा कडेन एडमिनिस्ट्रेशनान पेंडींग आसतले. हांवें ज्यो टोटल केसीस पळयल्यो, जेन्यून केसीस जे आशिल्ले, म्हणजे जिका एकट्याक DSSY मेळपाक जाय, एकट्याचो तो नळांचो विशय आशिल्लो, म्हणजे इट इज अ जेन्यून, ताका बेगिनात बेगीन नळ मेळपाक जाय आसले. ओके, तो थोडोसो उरला, तो हांवें रिजॉल्व करपाक लायला. ते बरोबर WRD, PWD, इलेक्ट्रिसिटी सगळो स्टाफ आमचो प्रेजेंट आशिल्लो, तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिला. टायम टू टायम ते रिजॉल्वूय करतले. हांवें परत केसीस म्हाका रिवर्टूय करपाक लायल्या, म्हणजे सॉल्व जाला काय ना तें म्हाका परत सांगपाकूय लायला. बट म्हाका दिसता जे सोशल वेलफेअरांतल्यो केसीस जर पळयत जाल्यार फक्त 3 केसीस म्हज्या लक्षांत आयल्यो, म्हणजे सोशल वेलफेअरांतल्या लोकांचे वेवस्थीत रित्या लोकांक पयशे मेळटा.
थोडेशे बाकीचे इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशनाचे बाकीचे थोडे केसीस आशिल्ले बट मॅक्झिमम ज्यो आहा पळय न्ही इंटर डिस्प्यूट एमॉंग देमसेल्फ हेच विशय चड आसा. लोकांनी आपल्या भितरल्यो झगड्यो जर सोडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका 70% प्रॉब्लेम हे अशेंच सॉल्व जावंक शकता. आमचो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर्स आनी पंचायत सेक्रेटरी हे खूब बऱ्या पद्दतीन हँडल करूं शकता. म्हणून लोकांनी सहकार्य करचें, आपल्या भितरली डिस्प्युटां निभोवची जेणे करून चडांत चड एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ताण पडचो. प्रशासन तुमच्या दारी ह्या येवजणेची बसका जाल्या उपरांत शेतकी मंत्री रवी नायकान अस्कीत नागरी पुरवण खात्यात वचून भेट दिली. त्या वेळार कार्यालयांत कर्मचारी हाजीर नाशिल्ल्यान मंत्री बरोच तिडकलो. सरकारी शिरवीस करपी कर्मचाऱ्याची असली विशिस्तपणां खपोवन घेवचना अशें ताणें म्हणलें. तेच वेळार तांणी धान्याची लेगीत पळोवणी केली. रिपोर्ट सबमिट करता. आता गोदामा मार्जिन सारखा कितलो आसा तांदूळ आसा 650 टन सुमार आसा आनी गंव आसा 17 केस टोटल. आता हे गंव आसा ते सिव्हिल सप्लाय ते लोक वाडटात दिवपाचे व्हरता लोक ते सोसायटीक सोसायटीक घेवप हे हय सर सोसायटी हे सोसायटीन व्हरता आनी हे साखर ना साखर दिली तूर दिली आता तांदूळ आनी गंव आसा स्टोर सारकें आसा रेजिस्टर आसा रेजिस्टर मातशें घेवन येता. कितले मिनटां लागतली? सकयल वेळ आसा तुका मातसो करून दवर आनी जाता कोणाक दवर लेबर ना लेबर सुद्धा ट्रान्झॅक्शन आता लेबर आता आमचे स्टाफ आमचं हेजे गव्हर्मेंट हेजे नासता बाकीच्या थोडंफार जे असता न्ही जेन्ना माल दिवपाचो आसता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसता. कोणाक दिला कोण प्रताप ताका भरून दिवपाची गाडी भरून दिवपाची आनी खाली करपाच्यो खाली करता बसून म्हणजे ट्रान्सपोर्टर कोण हाडटा न्ही FCIच्यान तेणी ते खाली भरप आनी खाली करप. त्यांनी पयलीं तागड्याची घालपा नाका तागडे आहा म्हणून तें हाडले तागडे मारले आनी मागीर घालून चाबी मारली हय तशें करता तशेंच करता हय आनी जपते तुमी कितें कमी जास्त कितें येता ना एका तागडी कितें 2 टन वेट करता कितले बॅग घालता मागीर इतले वेट करता स्टॅपिंग करता मागीर गोंयांत सध्या म्हादयचो विशय बरोच गाजिल्लो आसा. राजकीय आनी समाजीक वावुरपीच न्हय तर आतां माणकुली भुरगीं लेगीत म्हादय वांटोवपाक मुखार सरिल्लीं दिश्टी पडटात. सावी गांवस ह्या सान चलयेन व्हाळपय शिगम्याक म्हादयचें रूप घेवन म्हादय मायेक व्हांवता आसतना तिची वाट आडयनासतना म्हादय मायेक वाटावचें तशेंच दर एकल्यान आपली तांक आनी आवाज उठोवपाची गरज आसा अशें आपल्या वेशभुशेंतल्यान संदेश दिलो. येवपी अर्थसंकल्पातली वाडटी तुटी भरून काडचे खातीर एक उपाय म्हणून कांय महामंडळां
गुंडाळपाची वेळ सरकाराचेर येवपाची आसा। तातूंत फलोत्पादन महामंडळाचो लेगीत समावेश आसा। एक वेळ वाडत आशिल्ल्या म्हारगायेचेर मात करपाक स्थापन केल्ल्या ह्या महामंडळान आतां बाजारांत चालू आशिल्ल्या दरान भाजी विकली व ताका लागून आतां हें फलोत्पादन महामंडळ बंद पडपाची शक्यताय निर्माण जाल्या। कोरोनाच्यो केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। शुक्रारा 19 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार 8 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात। सक्रिय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 68चेर पावला। रिकवरी रेट 94.43% पावल्या। कोरोना केशी वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला। सरकारान शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर चालीक लायिल्ली बालरथ वेवस्थेचे 3 तेरा जाल्ले दिसून येतात। मडगांव कोर्ट जंक्शन ते पोरणे हॉस्पिसिओ कडेन वचपी एका बालरथाचो फाटलो आरसोच नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां। आनी दुर्दैव म्हळ्यार ह्या चलत्या गाडयेंत भुरगीं लेगीत आशिल्लीं। ह्या नदरेक आयिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बालरथ येवजणेची जतनाय घेवपी यंत्रणा खंय गेली काय असो प्रश्न मुखार येताच, पूण तशेंच वांगडा ह्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचेर लेगीत प्रश्न उपरासता। घडये ही एकूच बस अशी आसा काय अश्यो हेर बसी आसात हाचेर प्रशासनाची लक्ष गेला काय, आनी गेला जाल्यार प्रशासनाचेर केन्ना पावलां उबारतलो। दर एका विभागान येवपी निधी आनी अर्थसंकल्पाचेर लोकांकडेन चर्चा करची अशें मत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलें। शुक्रारा प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला लोकांची गाराणी आयकुपाक पेडणे म्हालाक भेट दिली। ह्या वेळार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार, पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार, आदलो आमदार दयानंद सोपटे आनी हेर लोक उपस्थित आशिल्ले। ह्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकारान लोकांची गाराणी आयकून घेतली। आमचे पंतप्रधान जे आसात तांकां 9 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात। भारत देशाचें शासन सांबाळटा आनी ते शासन मुखार व्हरता आसतना लोकां कडेन बरेपण पळयता आसतना समृद्धीची पावलां मुखार पावयता आसतना 9 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात। आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे बी 4 वर्सां ह्या म्हयन्यांत पूर्ण जातात। आनी त्या अनुसार हो कार्यक्रम जो आसा पळय हो 12 तालुक्यांतल्यान दवरलेलो आसा स्वयंपूर्ण मिटींग। हांव म्हजें भाशण चड लंबोवचें ना, कारण आयला ते ह्या सुवाळ्याच्या निमित्यान भाशण करपाक निरीक्षण केलें। त्यामुळे म्हजी पयली सुचोवणी ती अशी, डेप्युटी कलेक्टरा मुखारल्या 2 म्हयन्या भितर सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन ज्यो स्किम्स आसात त्या स्किमींतल्यान कितके पयशे ह्या वर्साक आयले, 21-22, 22-23, 21-22 कितली ग्रँट्स आयली, कितली सबसिडी आयली, 22-23 कितले पयशे आयले, ह्या प्रकारचो परमनंट चार्ट डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत आसपाक जाय। आनी अशा प्रकारची जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्रांची जेन्ना बैठक आसता, लोकांची जेन्ना बैठक आसता, त्या बैठकीत तो सादरीकरण जावपाक जाय। आनी एक लक्षात घेवपाक जाय, आनी स्वयंपूर्ण मित्र हेच तत्व म्हणजे आत्मनिर्भर भारत हाचो हेतू कितें जाय, हेतू असो आसा की केंद्राच्यो आनी राज्याच्यो जितल्यो म्हणून स्किमी आसात त्यो स्किमी लोकांकडे पावूंक जाय। रान खातें आसूं वा भलायकी खातें लोकां खातीर बऱ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करतलो अशें रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। शुक्रारा प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगे म्हालाक भेट दिली, तशेंच रान खात्यान आशिल्ल्या नियमां विशीं म्हायती दिली। ह्या वेळार वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी, नगरसेवक आनी पंच हाजीर आशिल्ले। लोकांनी जितके बेनिफिट आमी दिवंक शकता ते बेनिफिट दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाची गरज आसा। फॉरेस्टाच्या भितर आमी जी कम्युनिटी खातीर आमी कितें करूं शकता आनी कम्युनिटी उत्पन्न कशी जनरेट करूं शकता ह्या आधाराचेर फॉरेस्ट म्हणजे सगळ्यांनी कोणी भितर वचून येवप तशें म्हाजें धोरण नासता। आयज थोडे दीस आमी आदेश दिले आसा की आमी कोणाकूच एंट्री दिना वायल्ड लायफ सँच्युरी, हेजो अर्थ न्हू की सामान्य मनीस जो फॉरेस्टाच्या एरियांत रावता ताका त्रास जावंक न्हू, तो
दिसत ना खंय तरी आमकां लक्ष घालून आमकां विचार करपाची गरज आसा की सारको मतदारसंघ काय 70 सारको तालुका हे चड आनी चड फॉरेस्ट थंय येता एक इको सेन्सिटीव झोनाचो विशय आसूं काय तरी आसूं आमकां वाट काडची पडटली सरकार म्हणून की आमी लोकां खातीर आमी कितें करूं शकता आमी बेश्टे मंत्री जाले आनी बेश्टे भोवले कोण जावचे ना आमकां धोरण आमचें कितें आहा आमकां लोकां खातीर आमकां कसो आमी फायदो पावूंक शकता आनी तुमी जे सगळे बसले आहात सगळे कावन्सिलर आसूं सगळे रेल्वे आसूं प्रत्येकाक दिसता की आपूण जे खंय रावता त्या परिसरात सरकारान कितें करपाची गरज आहा एक वेगळे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून वेगळे तरेचे अर्बन प्लॅनिंगच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय खंयचेय माध्यमांतल्यान आसूं जे खंय आमी वेगळे तरेचे लायफस्टायल आमच्या लोकां खातीर तयार करूंक शकता आयज प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात टीव्ही आहा तो टीव्हीचेर पळयता की जगभर कितें चल्लां ताका दिसता की तेजे 130 डेव्हलपमेंट आमच्या परिसरात जावंक जाय आनी ह्या तरेन आमकां विचार करून आमकां फुडें वचूंक जाय प्रशासन तुमच्या दारी या योजनेखाला खेळा मंत्री गोविंद गावडेन वास्को वचून बसका घेतली। या बसकेत वेगवेगळे विषय उक्ताडार आयले। कोयर रेशन विकपी उदरगत मैदान कला भवन ह्या विशयांचेर भासाभास जाली। काय विषय सुटावे जाले जाल्यार काय प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन मंत्री गोविंद गावडेन बसके वेळार दिले। तशेंच प्रदूषणाचो खूब त्रास जाता आनी एमपीटीन सादूर रावपाची गरज आसा अशें आमदारांचें म्हणणें आसा। ह्या बसकेत वेगवेगळ्या विभागातले अधिकारी कुट्टाळी मतदारसंघाचे आमदार आंतन वास मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि वास्कोचो आमदार दाजीज साळकार हाजीर आशिल्ले। बैठकीक बसले जे इश्यूज आज रेज केल्ले आसात म्हाका दिसता बरेचशे इश्यू जे आसात ते आमी हांगसरले हांगसर रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। काही जाणांचे जे सेन्सिटीव विशय आसात एक म्हणल्यारूच गार्बेजीचो विशय तो खूब मोठो विशय आसा पूण हो मोठो विशय सविस्तर माहिती घेवन ताका रिजॉल्व करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो सगळे आमदारांक घेवन। तिसरी गोष्ट आमचे फेर प्रायस शॉप ओनर्सांचो एक विशय आशिल्लो तो हांवें तांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की आमचे जेन्ना एसेंब्ली सेशन जेन्ना जातलें त्या वेळाचेर आमचे सिवील सप्लाय मिनिस्टर आनी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे मुखार तुमचो विशय जो आसा तो रिजॉल्व करपा खातीर हांव प्रत्यक्षात तुमचे बरोबर आसतलो। बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संदर्भात जे डेव्हलपमेंट आमकां जे आज करपाक जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बरेचशे म्हाका दिसता 70% वॉट वी हॅव ऑलरेडी आमी मागिल्लें आसा हांगसर ते आमदाराच्या सहकार्यान आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। 30% ऑफ द डिमांड येट टू बी फुलफिल्ड म्हणजे ताचो प्रोसेस आमकां सुरू करपाक जाय पण डेफिनेटली जे विशय आज म्हजे कडेन हांगसर मांडिल्ले आसात ते सरकाराचे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात तांकां सगळ्याक हाताळपाक घेवन आमी पर्सनली फॉलोअप करून ह्यो ज्यो आज विशय जे उपस्थित जाल्ले आशिल्ले ते प्रश्न ताजे उत्तरां मेळोवन दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा आनी तसो म्हजो प्रयत्न आसतलो। वास्कोकारांनी आज जो म्हजे खातीर मोग दिल्लो आसा तो मोगा खातीर हांव सदांच तुमच्या उपकारान आसतलो। which is a new complex is supposed to be coming in the Marmugua Taluka आणि त्या संदर्भात I have already appointed a consultant and definitely as far as आमच्या नॅशनल गेम्साच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार वतल्यो but we are at this moment we are focusing only on the national game but provided हे एस्टिमेट करता टेंडर करता हे सगळे काही गोष्टी म्हणजे प्रोसिजर लागता तो प्रोसिजर जातलो। तुमचे दारी हांगा आमचे मदें स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांगासर आयल्या मर्मुगांव तालुक्याक जे आमचे जे इश्यू जे आमच्या लोकांचे जे इश्यू आसा तेणें आयज आयकून घेतले आनी बरे तरेन लोकांलो एक रिस्पॉन्स ताणें लोकांक जें कितें जाय तें बरें आमचे जे ऑफिसरूय बी आसले ताका इंस्ट्रक्शन दिलें। जो आमचो ग्राउंडाचो इश्यू आसा रोज सर्कल ग्राउंडाचो मेजर इश्यू आसलेलो तो ऑलरेडी हांवें सरा कडेन फॉलोअप करून म्हाका दिसता तो इश्यू सॉर्ट आउट जाल्लो आसा ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू जाल्लेली आसा। बाकीचो जो इश्यू आसा आमचो गार्बेजीचो इश्यू आतां आमच्या हांगा चेअरपर्सनान बाकीच्या तेंच्यांनी सांगलेलें आसा कितें तेजोय आनी एक वर्सान तेजो क्लियरन्स जातलो सगळो कित्याक तो शिफ्ट जावपाचो आसा कुडचडे म्हणून सो आनी एक वर्सा भितर तेजो सोल्युशन मेळटलें। कोविडीन मातशें सिरियस जावपाक जाय पोल्युशनाक जावं त्या मुरगांव जावं नाजाल्यार वास्को जावं नाजाल्यार दाबोले जावं आमी कोणूच खपोवन येवंक शकना आनी त्या खातीर आज LPAचे ऑथॉरिटीक तांणी सांगलां मिनिस्टरांनी इंस्ट्रक्शन दिलां डेप्युटी कलेक्टराक इंस्ट्रक्शन दिलां की कितें पळय हें जाता ती स्पिलेज कित्याक जाता ती पयलीं पळोवपाक जाय। बॉक्सायट आमी पळयता की सगळे तांबडे जाता ते म्हणून ते जावचे न्ही आनी ताचे खातीर कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय हें डेप्युटी कलेक्टरान ठरोवचें।
बारीक सारीक कामां खातीर लोकांची अडवणूक जावपाक जायना, शक्य ती लोकांची कामां संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ताकतिकेन सुटावी करची अशी सुचोवणी समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सरकारी अधिकाऱ्यांक केल्या। प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला लोकांची गाराणी आयकून घेवपाक मंत्री फळदेसाय शुक्रारा दिवचले आयिल्ले। लोकांकडेन संवाद साधतना मंत्री उलयताले। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी लोकांची गाराणी आयकून घेतली। मजगती कार्यावळीची सुवात ल्हान आशिल्ल्यान लोकांसयत कांय सरकारी अधिकाऱ्यांक भायर रावचें पडलें। आमचे इन्शुरन्स पासून जर अपडेट जाल्ले ना, आमी पयशे पासून भरतात, ते पयशे पासून भरपाक 2-3 फावटी गेले जर जाय आनी त्या ऑफिसान जाले ना, फाल्यां म्हणलें जर जाय जाल्यार इन्शुरन्स पॉलिसीज लॅप्स जाता। आमचेच पयशे पासून बुडले जर जाय जाल्यार आमी ताचेर विश्वास दवरना आनी आमी पळयतात की कोणी बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक गेल्लो आसा किंवा रजिस्ट्रेशन करपाक गेला, 3 फावटी मारले नंतर ते जगमार म्हणटा तो मागीर लग्ना वेळार पळोवया तेर्म जाता तेन्ना जाल्ले मनशाचो तेर्म मागीर तो लग्न जाता तेन्ना परत लागतले, शाळेक घालता तेन्ना परत लागतले। ह्या गोष्टीचेर उरपा जायना, ती गोष्ट त्या वेळार सुटावी जावपाक जाय। हांव इतकेंच मागता आमच्या सगळ्या थळावे जे अधिकारी वर्ग आसात, आमच्यो सरकाराच्यो जायत्यो स्किमी आसात आनी त्या स्किमी मेळोवपा खातीर आमकां डॉक्युमेंटेशन आमच्या प्रत्येकाच्या पदरान आसपाक जाय। एक सारकें रेशन कार्ड आसपाक जाय, आधार कार्ड आसपाक जाय, पॅन कार्ड केल्लें आसल्यार आसपाक जाय, हे जे आमकां बर्थ सर्टिफिकेट आसपाक जाय, क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय। कित्याय कारणा खातीर खंयच्याय मनशाचे जर एखादे वेळ ते कार्ड जालें ना जाल्यार हे डॉक्युमेंट आमच्या पदरान आसपाकच जाय। आतां डिजिटल लॉकर्स येतले, बाकीचे सगळे खूबशे म्हणजे आमी डिजिटायझेशना वेळार स्किल इंडिया म्हणून आसतले किंवा बाकीच्यो खूबश्यो गजाली नरेंद्र मोदी भराभर स्किमी काडीत रावता। पण आमचे कडेन घेतले जर जाय, आमी म्हणटात की देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी आपली जोडी। आमचे कडेन घेवपा सारक्यो स्किमी खूब आसात पण आमी तातूंत भितर एलिजिबलय जातात पण डॉक्युमेंटेशन आमचे कडल्यान जायना, ते जावपाक जायना। म्हणून आमी सक्षम आसपाक जाय आमच्या ह्या डिपार्टमेंटांनी। सो बेजीक आमचे जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत केन्नाय खंयच्याय मिटिंगेन म्हणटात की आमी अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार काम करता। अंत्योदय तत्व म्हणजेच ह्या भागांतलो एक शेवटचो हिलाचेर म्हणजे दोंगराचेर आशिल्ल्या त्या घरांत भितर एक गरीब विधवा रावता, ताका भुरगेय ना, ताका घोव ना, अशा परिस्थिती भितर ताजें काम करपी कोण ना, तिच्यांनी चलपाक जायना, ते अंत्योदय तत्वाचेर त्या मनशा कडेन त्या बायलेक खरें म्हणल्यार 2000 रुपया दयानंद सोशल सेक्युरिटीचे जाय पडटात। पण ती येवपाक तिचे कडेन जायना आनी तिचे कडेन डॉक्युमेंटेशन ना, तिचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट ना, पावपाक जाय खरी न्ही, अत्यंत गरजेची मनीस म्हणटा ती। आमी सक्षम आसा ते घरान भितर चलो आसा, चली आसा, ते काम करतात, तांकां 2000ची मेळनाका, ताची गरज नासता। गरज कोण आसा? अंत्योदय तो मनीस आसा आनी त्या मनशाचे काम करपी ताचे इन्फ्लुएन्स आशिल्लो मनीस कोण ना जाल्यार त्या मनशाक मेळटा तेन्ना खरें आमी अंत्योदय तत्वाचेर कार्य करतात हे साबीत जातलें। हेजे सविस्तरपणे जे रिसर मिनिट्स जातले हे प्रत्येक खात्याचे जे काम आसतले त्या प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्याक आणि त्याची प्रत मुख्यमंत्र्यापर्यंत पावतली। अशें आहा की हो जो कार्यक्रम जालो, ही जी बैठक जाल्या नंतर त्या कामाचेर सरकार ताबडतोब तेजेर एक्शन घेवपाक सुरवात करतली। प्रश्न कितलोय कठीण आसूं तो पण सोल्युशन काडपाक लागून आमी आज हांगासर येयल्ले आसा। सरकारान जे यत्न केल्ले आसा हे प्रशासन तुमच्या दारी हाडपाक लागून, ताका लागून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता। ऑफिसरांक एक रिक्वेस्ट आसा, बारीक बारीक गोष्टी जाता तितलो ऑफिसरांक ते खुर्चेर बसतना जसो कायद्यान बसता तो हे करपाक जाय, म्हणजे थंय ताचो रिजल्ट केन्नाच प्रत्येक गोष्टी खातीर पंचान सरपंचान किंवा आमदारान फोन करूंक जाय अशी अपेक्षा धरपाची ना। हे आपले काम, आपूण ह्या कामाचेर कॉन्शियसली आपूण काम करता। खुबशे फावटी कशें आसता, काम आसता सरकाराचें, कित्याक लेटर बरोवंक ना बरयता, क्लर्क ना हू इज द हेड, हे हांव आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांगता, मामलेदाराक सांगता, ओपन फोरमार सांगता। तुम्ही प्रत्येक ऑफिसर इन्चार्ज आसा, वेदर एग्रीकल्चर ऑफिसर आसूं, हांव कोणाक पॉयंट करना, PDO आसूं, मामलेदार आसूं, तुम्ही जी कामां आसात ती सटासट करूं जाय। लोकांक एका कामा खातीर 10 फावटी येवपाक रावपाक जायना। खुबशे फावटी तुम्ही ही पब्लीक सोडा, जनरल पब्लिकेन वचा, सर्वे करा, मामलेदार ऑफिसाचो रिस्पॉन्स कसो आसा, ना सर एका कामाक 4दा गेलो,
इमॅजिन करा, कित्याक हांव आमच्या मंत्र्या आसतनाच सांगता, इमॅजिन करा एक साद्या कामा खातीर 4दा एक मनीस येता, 4 मॉर्निंग तेचे वता, तो खंय तरी डेली वेजीस आसता, खंय तरी तसो डेली शेड्यूल आसता, जाल्यार मागीर कितें फायदो? नाल्यार मागीर कितें करतले? प्रशासन तुमच्या दारी हे लोक आमचे टिंगर उडयतले. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.